काळजाचे दुयेंतींक आकांताच्या वेळार हार्डवर करूंक सरकारान 5 कार्डियक ॲम्ब्युलन्सी लॉन्च केल्यात. गोंय खंय असली ॲम्ब्युलन्स लॉन्च करपी पयले राज्य. स्टेमी प्रोग्रामा खाला सरकाराचे म्हत्वाचे पावल. स्टेमी म्हळ्यार सामको खर हार्ट अटॅक. 17 दोतोर ह्या सेवेत आसतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. ह्यो ॲम्ब्युलन्सी MRFान सरकाराक दान केल्यात. Purchased and equipped all the ambulances. What's the cost, sir? About 1.5 crores. And little extra we have put in, but 1.5 crores we have received from MRF. This new fleet of 108 ambulances, which are now these new cardiac ambulances, which will be first of its kind in India, which will be a part of the 108 fleet. And also today it is not just flagging of the ambulances. It is also about launching a new program which we are going to launch in phases. That is the STEMI program, which Dr. Guru Prasad will elaborate. पयली कितें जातालें की पेशंटाक जर हार्ट अटॅक आयलो ताबडतोब ताका ट्रिटमेंट गावंक जाय. आनी आमचे उद्देश कितें आसा की एक 10 लोकेशनान ह्यो एम्ब्युलन्स आसूंक जाय. Right now there are 5 ambulances which are equipped to provide the highest level of care. They have very modern equipment which will be comparable to the facility that you can provide in an intensive care unit. There is continuous patient monitors, there is defibrillators, ECG machine, ventilator, as well as all emergency medications that would be required for a critically ill patient. With the system as it has existed for many years, typically the thrombolysis is not administered as early as one would like, and so the whole idea behind the STEMI program is to give this thrombolysis as early as possible. ब्रेस्तारा भलायकी मंत्री GMCन लॉन्ड्री सिस्टमाचे उक्तावण केले. ही सर्व्हिस आउटसोर्स केल्या. 6,000 आयटम खंय एका दिसाक धुवन सुकोवपाची हे लॉन्ड्रीची ताक. ना, लॉन्ड्री टोटल आमी आउटसोर्स केल्लो आसा. मिस्टर रॉय वाज इको क्लीन. त्यांनी टेंडर कोट करून तांकां ते टेंडर गावल्लें आसा. आनी कितें जातलें की पयलीं कितें जातालें की एकदम घाण तरेचे बेडशिटां भायर येतालीं, इस्त्री सारकी जायनासली, फॅर सारके जायनासले आनी कंप्लेनां खूब येतालीं. आतां कितें जालां तुमकां एक ब्रीफ करूंक सोदता, कित्याक तुमी म्हणटले की इतले बरे लॉन्ड्री आतां तेणी घातलेले आसा. आतां तेंचो प्रयत्न कितें आहा, एक जर्मन टॅक्नॉलॉजीचे एक ऑटोमेटेड अशें एक लॉन्ड्री ज्या माध्यमांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजाचे सगळे बेडशीट्स आनी सगळे कपडे बी जे घालूंक जाय ते पेशंटाक लागता, ओटीचे वेगळे गोश्टी आसता, हे सगळ्यो गोश्टी बऱ्यापैकी धुवन हायजीन मेंटेन करून बऱ्यापैकी जे प्रायवेट हॉस्पिटलान ना त्या तरेची फेसिलिटी आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान करपाची आमी केल्या. सगळ्यो बेडशीट बी तुमी पळयताले, आजिलो, हॉस्पिसियो, फोंड्या आनी खंय मडकय आसूं काय वाळपय आसूं, हे सगळे बेडशीट्स हे सगळ्यो गोश्टी हांगा येतल्यो. हांगा धुवन मागीर हांगा गाडींतल्यान ते थंय धाडटले तांकां हें करपाक, थंय त्या हॉस्पिटलाक वयतले. म्हणजे ह्या तरेचे स्टँडर्ड्स मेंटेन करपाक म्हणून आमी हे लॉन्ड्री आउटसोर्स केल्ले आसा. मेडिकलाचे क्वॉर्टर्स नव्यान बांदपाचो सरकाराचो प्लान आसा. रिटायर्ड मेडिकल स्टाफान सरकारी क्वॉर्टर्स सोडचे, आदले क्वॉर्टर्स मोडून परत बांदतले म्हणून विश्वजीत उलयलो. The PWD sent us a notice that is not in condition, you may stay at your own risk. So we have sent those notices. But people who have retired have to leave. That is not a place where people who have retired. Now we are taking 2 buildings. So now we are asking for extra FSI. So we will take 2 buildings immediately. And those 2 buildings we can go up to 25 flats each building. And we'll try to start. Somewhere you have to make a beginning because those flats there are not worth staying. Maintenance is very poor. We will start with 2 buildings, increase the capacity of the 2 buildings, rehabilitate people there who are staying because so much staff is there, they require the quarters. So we'll do it in phases. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उतोर्डा बिचार मस्ती आनी धुमशाणांचे केशीत आदलो आमदार मंत्री मिकीक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण वेर्णा पुलिसांनी कोर्टाक जाप दिली. मिकीन खंय हे पयलीं सगळ्यो केशी अटेंड केल्या. ताका अटकपूर्व जामीन मेळूंक कांयच हरकत ना म्हूण ताचो आदवोगाद म्हणटा. मजगती आपल्या पुताक मारपाचो यत्न केलो म्हूण मेलरॉयच्या आवयन केशीत हस्तक्षेप अर्ज घाला. उतोड्डाक गाडी घेवन मस्ती आनी धुमशाणाचे केशीत मिकी आड कोलवा आनी वेर्ना केशी जाल्यात. मिकीक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण वेर्ना पुलिसांनी कोर्टाक जाप दिली.
केस प्राथमिक स्थितीत आसा आनी साक्षीदारांची जबानी घेवंक जाय. जबाब घेवंक तशेंच पुरावे एकठांय करूंक मिकीची कस्टडी जाय म्हूण वेर्ना पुलिसांनी मडगांव कोर्टात से फायल केल्या. मिकीचो आदोगाद म्हणटा मिकीक अटकपूर्व जामीन मेळटलोच. Verna police station has only given objection stating that they do not know name of the persons who are along with him, which is a baseless ground because that names can be easily obtained and there is no custodial interrogation. 5062 is a relatively lesser offence. It is not an offence punishment more than 10 years. Bail is a matter of right. It has to be granted. And the only thing court will have to see whether he will attend trial. My clients have always attended trial in all the cases. So there is no question of escaping. The only thing for consideration for the anticipatory bail is whether I will be going for the trial or no, and whether I will intimidate witnesses, and in that condition can be put. And several cases I got bail where I have not intimidated any witness. Neither there was any time of any cancellation of bail against my client. So therefore the bail will be a matter of right. इतले मजगती आपल्या पुताक मारपाचो यत्न केलो म्हूण मेलरॉयची आवय फॅनी डिसिल्वान हे केशीत हस्तक्षेप अर्ज घाला. शेनवारा सकाळी मिकीच्या अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज कोर्टा मुखार येतलो. मेलरॉय वॉटर स्पोर्ट्सवालो ताचे पॅराशूट मिकीचे गाडयेन सामकेच काबार केला. 2 लाखांवयर फटको. ह्युमन रायट्स संघटनाय ताचे आदाराक पावले. From the Goa government, and what has happened is the Goa government, the tourism minister should see exactly what is going wrong, and the video is the proof of everything which my son, he was brave enough to take the video from the start till the end, and the police are on the beach, they are the proof. Whoever has done the duty on the beach, they are the proof, and the coast guard. लॉस्ट आहा तेंचे कितें तेच्या भायर आमकां डिमांड करता आमी सरकारा कडेन जावं पुलिसां कडेन होम मिनिस्ट्रीक सुद्दां सांगूंक सोदता की तेणी कायदो तोडलेलो आसा आनी आयज जर तेका अरेस्ट जर करिना जाल्यार फाल्यां कायदो आनीक खूब जाण तोडपाक येतले. फाल्यां ते जायते म्हणटले, फाल्यां म्हणटले अरे तेजी मर्डर जाली, तेजी एक्सिडेंट जालो, आपूण थंय गेल्लो, थंयसर वचून आपूण आनीक कितें केल्लें, आपूण आपल्या फ्रेंडाक लागून थंयसर एमर्जन्सी गेल्लो, कितेंय जावं शकता. म्हणजे कायदो हो सगळ्यांक जर सारको आसा जाल्यार सगळ्यांक सारकोच दवरूंक जाय. नुवेचो आमदार बाबा शानान मिकीचेर थोमणो मारलो. आनी मिकीचो बिचीची गाडी घेवन गेलो म्हूण एक ऑफेन्स ते खरें म्हळ्यार मिकी आमच्यान ब्लेमूय करूंक जायना कित्याक तेणें बेतालपाची रोड आहाय ते भाशेन तेची गाडी घेवन भोंवप न्हू, भोंवपा जायना कोणाच्यान. ताका लागून ते रोड सारके नाय म्हूण तो बिची वयल्यार गाडी घेवन गेला. हे 15 वर्सां तो MLA आसतना तेणें रोड तर सारके केल्ले जाल्यार ताका बिचीन वचपाक कोण आहलो, हे रोडान वयता आहलो तो, तेजी मिस्टेक, ताका लागून वयचे पडले बिचीच्या वयल्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.